जेसूक नमस्कार करूया. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him. Holy nation, worship Jesus, my Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him. Holy nation, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah. 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 Sobre você. No disudelo. Yasomia namga onowo disudio sogelo. Ania disa amka podyo या दिसा आमकां भितर काडून जेसून आमकां राखली सांबाळली. वायट विघ्नां ह्या रातींतली आमकां ताणें सोडयली. देवाचें काळीज मोन जे जपड्यान आमी दवरया ह्या वेळार. जे दा कोडकार चेपड्यान आयले आनी दाय कोडकारांक ते नितोड केले. पूण एकलोच कोडकार फुडें सरून तुका ताणें वाखाणलो. दुसरो तेसलीकारांक बोली चेट 5:16-17-18. 2 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18. जिविताची खंयची परिस्थिती जावं आर्गां दिया. खुशाल हा तूं देवाक आर्गां दी. दुखी हाय देवाक आर्गां दी. एकसुरपणान हाय देवाक आर्गां दी. बरी भलायकी तुका हा देवाक आर्गां दी. कोस्तूक जिवितान हा देवाक आर्गां दी. तुमी आयज आमी दिनवास जावन तुका आर्गां दिता. एक एक भुरग्या खातीर, एक एक तरणाट्या खातीर, चिकाल्याचे पवित्र सवेच्या आदोरेका गोराब्या खातीर, आमच्या वावर धोंद्या पासत 2 दिसा तो आमकां राखताय, सांबाळटाय. कुडीशी ओतम्याची देणी आनी भलायकी तूं आमकां दिताय. रावूंक घर, जेवण खाण, आमचें जिवीत तूं खुशाल करताय दुनिया.
हे सकाळ फुडें तुज्या मंदिरांत तूं आमकां एकठांय केलें. जो आमचें शुभ वर्तमान 26:50 Gospel of John chapter 6 verse 55. म्हजें मांस कोरें खा आनी म्हजें रगत कोरें पिवं. जो कोण म्हाका खाता तो सासणांत जियेता. आनी दर सकाळीं ती दुनिया हेच्या मंदिरांत एकठांय आमकां हाडून मिसाची पेट समोरून भोग आमकां फावो करता. तुजी कृपा तूं आमकां दिता. ह्या दिसा कितें आमकां रावता, हो दीस आमकां कितें हाडटलो तें आमी नकळो दुनिया. आमचें जिवीत तुज्या हातांत आमचें. एक घडी ह्या दिसाची तुज्या सांगात रावूंक, तुज्या हाजीरपणांतल्यान हो दीस आमी सुरू करता तो शेवट करया. एक जिविताच्या पांवड्यार तुका कश्ट, खुशालकाय सगळ्या वेळा दुनिया आमच्या सांगाता तूं राव. Padre Pio अशें म्हणटालें, स्टे विथ मी लॉर्ड. म्हज्या सांगाता राव दुनिया. ह्या दिसा म्हज्या कुटुंबा सांगाता राव. भुरग्यां बाळांच्या सांगाता राव दुनिया. आमच्या वावर धंद्यांत तूं राव दुनिया. आमी पयण करतना तूं आमकां राख सांबाळ. आमची भुरगीं शाळेक वयतलीं, तरणाटीं कामाक वयतलीं, कॉलेजीक भायर सरतलीं. आमी आमच्या दिसा वावरा खातीर भायर सरतल्या दिसा एक गुणे, एक किणींत, एक वेळार हे दिसाच्या राव दुनिया आमची सांगाता. थोडे कडेन जेजूक पयत रावून ह्या दिसाचें समर्पण करूया. E4 आमी गायलेलें हांव E4 पेज 78. E4 पेज 78. देवा कारकांदी भूया Orpone bet argandita
देवाक अर्गां दिवया, देवाक दिनवासी दुनिया सगळी आमी तुका वाखाणटा, तुका दिनवासता. तूं आमच्या सांगात आहाय, आमकां भिरांत ना. तूं आमचें बळ, तूं आमची शक्ती, तूं आमची घोटाय. तूं जावन आसा आमचो परवासो दुनिया. तूं आमची पेखोवणी जेजू. तूं आमकां वेगवेगळ्या वेळार सुटका दिताय, वायटांतली काडूकाची शक्तींतली निवारताय. ह्या दिसा जी बेसांवां तूं आमकां दिताय, ह्या सगळ्या बेसांवां खातीर तुका दिनवास, तुका अर्गां. आमच्या सांगात राव दुनिया. आमकां साणी नाकाय, आमकां सोडी नाकाय दुनिया. आयज पवित्र सभा मागीर मारिया मागदलेनाची परब समारंभ. जेजू दुनियांत ताका वायटाच्या पदवेंतली निवारली. आयज दुनिया दिसा काडोकांतली वायटांतली आमकां निवार. तुज्या नांवान सुटका, तुज्या रोगतान सुटका, तुज्या रोगतान पेखोवणी. तुज्या रोगतान तुवें आमची सोडवण केलें. जेजू मोगाळा आमकां हात लाय दुनिया. तूं आमच्या सांगात राव दुनिया. ह्या दिसा आनी सदां काळ आमच्या कोश्टांत, आमच्या दुखांत आमकां साणी नाकाय दुनिया. ह्या वेळार जेच्या हातांत आमचें जिवीत घालता दुनिया. तुज्या हातांत आमचें जिवीत घालता. आमी दोगूय यात्नीक फादर फ्रांसीस आनी म्हजें जिवीत, आमचें मुनियारपण तुका दिता दुनिया. धार्मीक भाव भयणां हांगासर ह्या पिरकोची चिकाल्याची पवित्र सभेंत आहात. प्रोफेसर कामल सिस्टर्स, पालोटी फादर्स, क्रिस्टियन ब्रादर्स, धार्मीक जिवीत तांचें तुका उबारता दुनिया. तुवें आमकां विसल्याय जो पाटलाव करूंक. ह्या दिसा आनी आमच्या जिवितांत आमी कितें करतले हांव तें सगळें दुनिया तुज्या हातांत आमचें जिवीत. तुवें आमकां भुरगीं दिल्याय दुनिया. ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर तुका दिनवास, तुका अर्गां, तुका मोहिमा. जीं निकतींच जल्मल्यांत आवयच्या कुसऱ्यांत आहात, ह्या भुरग्यांक जेजू तुज्या हातांत घालता. आमकां तरणाटी आहा दुनिया ह्या पिरकोचेंत. एक तरणाटे बसत तुका दिनवास, तुका अर्गां, तुका मोहिमा. ह्या गांवांत आहात, गांवा भायर शिकतात, वावर करतात. जेजू तांचें जिवीत, तांचो फुडार तुज्या हातांत घालता. एक गौरव ह्या जिकाल्याचे पवित्र सभेंतलो तुका उबारता जेजू.
कोणाच्या घरान बेबतीकाय आहा, कोणाक रीण आहा, कोणाक पिडा दूख कोश्ट आहा. वेगवेगळे प्रश्न ह्या पवित्र सभेच्या एकी गोरव्यांत ते तुका जेजू दिता. सभा तोरेची पिडा सोंसतेनी बावळ्या गांवची दुसरी हांत ताचे कोश्ट ताची पिडा तुका दिता दुनिया. तुझ्या साता जीव प्राण असो तोच माझा आसरो. तुझे बिने ना शांती ना पावसो. तुझ्या जीव प्राण असो तोच माझा आसरो. जिने मोजे तुझे ना शांती ना पावसो. जेजू तुमो जीवो अमृत जिविताचो. तारो तूं आत्म्याचो कोसोट वळेचो. जेजू तुमो जीवो अमृत जिविताचो. तारो तूं आत्म्याचो कोसोट वळेचो. पातकी रोचने तोचो लयत्राय तोच मोसो रसा. Kurba उपोतवंताय देवी जिवितान बोरताय. Pati rozme Toco loitai Toc moso rasa. Kurba upotwantai Devi jivitan bortai. Jesu tumo jivo अमृत जिविताचो. तारो तूं आत्म्याचो कोसोट वळेचो. जेजू ह्या वेळार उबारता ह्या गांवचो कोश्टी वावर धंदो गांवांत वावुरतात, ऑफिसांत वावुरतात, आपलो कास्या वावर धंदो चलयतात. तांचो वावर तुज्या हातांत जेजू. ह्या चिकाराचे पवित्र सभेंतलीं भाव भयणां भायर आहात. कोण घालपाक फिरोवपाक बोटीर आमचे भाव आहात. तांचे कोश्ट तांचे हुस्के कोंती तांचे प्रश्न जेजू तुज्या हातांत आमी घालता. शांतीचें वातावरण आमकां दी दुनिया घालपाक जावं वेगवेगळ्या देशाच्या कोनशांनी आमच्या गोंयांत शांतीचें वातावरण दी दुनिया. आमचें काळीज मौन तुका दिता हांव दुनिया. तूं जावन आसाय शांतीचो कुंवर. ह्या गांवांत एक एक गोरब्यांत शांती आसूं दी दुनिया.
ह्या दिसाचो वावर आमचो तुज्या हातांत घालता आमी दोनिया. आमच्या काळजांत मनांत ह्या दिसा तुजें काळीज मौन आमकां दोनिया. भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू आहा थोड्यांच्यो, तांचें शिकोवप दोनिया तुज्या हातांत. ह्या दिसा प्रवास करतात जायतीं भाव भयणां करचीं आहात, ताचो प्रवास तुज्या हातांत. आमचे पवित्र सभेच्यो गोरजो तुज्या हातांत घालता दोनिया. ह्या फिरगोशीन आसल्या संस्थाक आनी एक संस्थेच्या भाव भयणांक तुका उबारता जेजू. तुजें मौन तुजें काळीज आमकां दी. ह्या चिकालेचे पवित्र सभेन जायतीं आपोवणी तुज्या मोड्यांत पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोटवाशी जिविताक आमची भुरगीं तोडणाटी फुडें सरूंक तुज्या उल्याक ओय म्हणून तांकां आमची कृपा दी. ह्या दिसा तुजो आत्मो आमकां दी दोनिया. तुज्या आत्म्यान आमकां बोर. एफिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 18 मागीर पावले एफेसकारांक बरोवन 5-18 ओळ. पवित्र आत्म्यान बोलुनी जायात. जाणवाईचो आत्मो, बऱ्या आनी वायटा मदीं अंतर करचो आत्मो, काळजीदारपणाचो आत्मो, स्वताचो आत्मो, विवेक करपाचो आत्मो, समजिकायेचो आत्मो, मोगाचो आत्मो, बोरमाशाचो आत्मो, समजिकायेचो आत्मो आमकां दी. हे आत्म्या R35, page 194. Sanskara itlia portia sastami namakota sorondeu nandrovidi seva So
सौर्याचे मोडलो आगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार कर कांते पोळ्या मानवया सासना सासना आमेन. प्रार्थूया. देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां कश्टां मनाचो उगडास करून दवरलाय. तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी वरवीं तांबनासरां सोडवणचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं सोशेत राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. एकच मोला एकच कासा तुझे मुखार आम्ही येतो. तुका वंदन करून तुझ्या कर्जाक सोदोस दिवच्या एकच मोला एकाच कासा तुझे मुखार आम्ही येतो. एकाच मोला एकाच कासा तुझे मुखार आम्ही येतो. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमचे सव्या आसूं. आणि तुमच्या आत्मेस आयज आमी परब करता मारिया मागदालेन. जेजू जिवन जातोच तिका पयलो दिश्टी पडलो आनीक म्हणटात ते प्रमाणे ती आपोस्तलांची इतलो जेजूचो तिणें मोग केलो. जेन्ना 7 देंवचार तिचे वयले काडले आनी ती मोग करूंक लागली. तेची पाट सोडी नासली आनी भोव करून दुखाच्या वेळार जेन्ना कुर्सार मारलो ताका थंयसर हो एक किरमिंदोर कुर्सार मारला. तो किरमिदोरांकूच असल्या मनशांक कुर्सार मारताले. तेन्ना ती हांव ताचें म्हूण सांगपाक लोजूंक ना आनी ताच्या सांगात दिलो. ह्या दुखाच्या वेळार जेजूक सांगात दिलो. तर आयज परब करता आनी तिणें पयलें परगट केलें जेजू जिवन जाला. आमी जेचे गोंय जावपाक देणें हें मिसांत आमकां मागुया. हे मीस मेळयता रिना गोसाल्वीसाच्या आत्म्याक, तेच बराबर जुलियता आनी मावरेल मिनेज मिस्किता हांच्या आत्म्याक पासो. आनी हे मिसान आमकां फावो तो वांटो खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया.
सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भरिल्लो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें सदांय पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हे पसत आनी सदांच मेरी सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्काद्या लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूट कर सुमिया काकूत कोर सोम्या काकूट कर महिमा देवाक सर्गी आनी शांती बऱ्या बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसार स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देव बाबा आमी तुका वाखाणटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुज्या पासत आमी तुका दिन बसता सोम्या एकल्याक सोडीत पडटा जेजू क्रिस्ता सोम्या देवाची शेरी बापाच्या पुता तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे काकूट कर तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे अन्याय करते तूं बापाच्या उजवेक बसलाय आमची काकूट कर कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देव बापाचे भयणी जेजू क्रिस्ता एकलो तूं पवित्र एकलो तूं सोमी एकलो तूं परवरतो आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा जिकले जोणीत पुतान पास्कांचे संतोशाची बरी खबर परगोडचें काम सगळ्या आदीं मागदालाचे मारेच्या आदीं केलें. तिचे विनवणेन आनी देखीन पुनर्जून जाल्ल्या क्रिस्ताक परगोटूंक जे मोहिमेन ती राजवटी चलयता तें पळोवंक आमकां फोव करून मागता. तो देव जेसुवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां तार दिना, कित्याक एकलो सगल्यां खातीर मेला जाल्यार सगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेता तीं आपणा खातीर न्हय पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जाल्लो ताचेच खातीर जिवोवच्याक तो सगल्यां खातीर मेलो. देखून हे फुडें मासा रोगताचे गोती प्रमाणे कोणाकूच आमी ओळखना आनी जरूय एकदां आमी क्रिस्ता मासा रोगताचे गोती प्रमाणे जियेतना ओळखलो तरी आतां आनीक आमी ताका तसो ओळखना. म्हणटूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर तो एक नवी रचना प्रमाणे गेलें आनी आतां सगळें नवें जालें. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सगळीं म्हणया, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो. तानेला तुका देवा म्हजी कूड तुका अंतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. कालीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आमी महिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओण तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासतां हात जोडटां तुज्या नांवांक. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलेल्या परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें ओंठ मुरगोडटलें
तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तूं उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें कालीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकटांचे सावलेंत खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दुयेन सांबाळ. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. शिवर्तमानाक उबी रावया. Sorvespora soy, sorvespora soy, Sorvespora soy, soy, soy. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy, soy. मारये, सांग आमकां खबर, वाटेर कितें पळयलें. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोण बोगलो पोरजोल. sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy, soy. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुवां पोरमणे शिव वर्तमान. महिमा तुका आसूं. सातोळ्याच्या पयले दिसा मागदालेची मारिया बो सकाळीं आजून काळूक आसतना जेच्या फोणाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली. रडटना ओडो घालून समाधींत पडले जाल्यार धवी आंगावली नेसले दोग देवदूत तिणें देखले. जुंय जेची कूड दवरली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. आनी तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? तिणें ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घालो तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारी. तिणें वळोन ताका म्हणलें, राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावं नाका. आजून बापा सोशी सोडूंक ना. पूण म्हज्या बाशी वच आनी ताका अशें सांग, म्हज्या बापान तुज्या बापाची, म्हज्या देवान तुमच्या देवाशी हांव चडून वेता. मारिया मागदाल्यान गेली आनी आपणे सुम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक कशें अशें सांगलां म्हूण तिणें सिसांक कळयलें. सुमयाचें शिव वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. आमी आयज मारिया मागदालेनाची परब कोत्ता. गांवांत मागदाला म्हूण एक गांव आहा गालिल्यांत. त्या गांवची ती येता आनी तिचे देंवचार बसुल्ले 7 देंवचार जेजून तिचे वेले काडले. आनी जायतो कन्फ्यूज जातात. तिचे पांय पुसले, दुकानी धुले, पुरमोड गायलो, ही मारिया म्हूण. ती न्हय, फकत ही मारिया जे देंवचार काडले 7 ही मारिया मागदालेन. पूण जेजूक सदांच उपकारी रावली. जेची पाट सोडूंक ना. जेजू बगर म्हजें रावंक जावचें ना. आनी भोव करून जेजूक सांगात दिलो ताच्या कश्टांच्या वेळार. जे कुर्सार मरताले
कितें जाण आसात म्हणल्या भाशेन आमी गोडार मारता आमचे इंदेक चड ताणें वायट केलां ताका गोडार मारता हे भाशेन कुर्सार मारताले जाका चड वायट केलां आनी ताचे पांयाशें रावपाक हो म्हजो सोयरो लॉज पूण कोणाची पर्वा करिनासतना मारिया मागदलानान जेजूक सांगात दिलो कुर्साचे मुडी ती आहली आनी सैमाय आहली दुसरी मारिया आहली ह्यार सगळे गेले आपोस बापा सगळे पडून गेले कावण जुवांव बिणांत बांद सगळे पडून गेले आनी तेन्ना ही सांगात दिता आनी सांगात दितूच जेन्ना तिजी कूड देंवयतात आनी देंवयता तेन्ना फॉर्मालिदाद आसतात पुरमोड घालपाची फॉर्मालिदाद आसतात जे इज्रायल पोरजा शिकली इजिप्तांत आसतना आमी जाणा घडये कोण गेले जाल्यार पिरामिड्स आहा थंयसर इजिप्तांत थंयसर व्हडल्यांची कुडी दवरताले पुरमोड घालताले आनी दवरताले हेज भाशेन इज्रायल पोरजा हे पुरमोड घालपाची थंयसर शिकले आनी हें करूंक मेळोंक ना ताका कित्याक पास्कांची परब येताली बेगीन जेजू कुर्सायलो देवन ताका पास्कांचे परिबेक पावूंक जाय आसलें हें करपाचें उरलें आनी करपाचें उरलें म्हणून भोव सकाळीं मारिया मागदालेन दुसरे वस्तूरी घेवन ताचे सोदीक गेली तेन्ना फोंड रितो मेळ्ळो रडूंक लागली म्हज्या सुम्याक कोणें व्हेला रडूंक लागली आनी तेन्ना 2 देवदूत दिश्टी पडले एक पांयां आटेन आनी तकल्या आटेन कित्याक रडटा बाय तूं आनी सांगता म्हणजे सुम्याक तुमी व्हेला जाल्यार म्हाका सांग आनी पळोवन ओळून पयल्यार एक आनी कोण दिश्टी पडलो तो गार्डनर म्हूण समजिली गार्डन कोत्ता तल्लो तुवें व्हेला म्हजे सुम्याक आनीक तिका नांव उलो कोत्ता मारिया तेन्ना वळखता जेजू म्हूण राबोनी मिस्त्री तर हांव म्हजे देहाशी आनी तुमचे देहाशी हांव चडून वेता जेजून ताका म्हळें वचोन म्हजे बांक सांग म्हजे आपोसलांक सांग हांव जिवन जाला म्हण पयलो आपोसलांक जाली मारिया मागदालेन देवान हें बाग दिलें जेजून तिका बाग दिलें कोणाकूच दिश्टी पडूंक ना जिवन जातूच कोणाकूच दिश्टी पड तिका पयलो दिश्टी पडलो कित्याक जितलो मोग तिणें तेजे सगळें दाखयलो हो मोग जेजून तिका फारीक केलो तर आमकां आयज मारिया मागदलेना आमच्या जिवितांत कितले वायट जायत आमची वाट सोडून आमच्यान बरें जावंक जाता आनी जेजूचे आमी साक्षी जावंक जाय Better name give me C43 page number 46 C43 वेदीचे रुड्या सोवे आमची काळजा गोपोरला सोकानी दुख सोडा गेले जेजू तुका भेटोयता Jesu tuka betoyna Udkacha temia pori Amka tuja geroda Nora sacer doje bori Jesu monshata
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाखे बुद्धी सुविचारपा सर्वेस्पोत मानून घेऊ. सर्वेस्परायकले जोणीत पुतान मागदाल्याचे बागेवंत मारेची मोगा सेवा मानून घेतली ते उगडासाक आमी तुका भेटयता ती दानां दयेन मानून घे म्हूण मागता. तूं जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आणि तुमच्या तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराय सर्वेस्परा आमचे देवाक दिनवासुया. वैवाशामी करूंक सर्वेस्परा सोदर बापा तुजी काकूत तुजे पद येवन ओडती कित्याक सूर काडे आनी सुरता येजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं शुभ वर्तमान पडगडचो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेंत तो मागदाल्याचे मारेक दिश्टी पडलो ताणें आपणाकूच तिका उगडावपा केलो कित्याक तो जिवो आसतना तिणें ताचो मोग केलो. कुर्सार मोतना तिणें ताका पडयलो. फोंडांत आसतना तिणें ताका सोदलोलो आनी मोदनांत पळोवन जाल्या उपरांत सगल्यांक आदीं तिणें ताका नमस्कार केलो. अशें न्हय जिविताची खरी खबर संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावोवंक दोरदूतांची दोरदूत करून ताणें तिका मान दिलो. देखून सर्वेस्परा सर दुतान सांतां भक्तां सांगाती आमी तुका दिन वाचता आनी संतोशान बरोवन तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर देव सोर खाली संसार पडला तुज्या वैभवान. होसना होसोनी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सोबाय. होसना होसोनी. सर्वेस्पोस करो तुम पवित आनी चली रोसना खरेपणी तुका वाकाणटा कित्याक तुजे ता आमचे सुम्या क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्या शक्तीन सगल्यांक जीव दिताय आनी सगळें पवित्र कोत्ताय. आनी सुर्या उदेवन तें तीस संपो पर्यंत तुजें नाक निर्मळ भेटणुकोच्या तुका शापर जातूं जमयताय साय. देखून सर्वेस्परा काल ते पुणें मागणें कोत्ता तुका भेटूंच्या कामी आडल्यां ती देणी तायच पवित्र आत्म्या वरची दयाळपणान पवित्र कर. जावं ती आमकां आमचे पुता आमचे सुम्या क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. ताचीच आज्ञा पाडून हो संस्कार समोरुमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो आनी तुका दिन वासून ताणें आशिर्वाद घालून तो मोडलो आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. देशपरें जेवण जातूस ताणें कास घेतली आनी तुका दिन वासून ताणें आशिर्वाद घातलो ती आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोर्राचें रगत पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट संवसाराच्या सोडवणाऱ्या तुझ्या कुर्सा आणि पणोवजेवणपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची एकूट कर. देखून सर्वेस्परा आमचे सवणे पासत पुतां ससल्या कोश्टां मरणाचो तशेंच ताचे बळी पुनर्जीवनपणाचा सर प्रवेशाचो आमी उगडास कोत्ता आनी ताच्या दुसऱ्या येण्याक बरवाशान उतरिकून
हें जिवें आनी पवित्र बलिदान दिनवाश काळजान आमी तुका भेटयता. सर्वेस्परा सवणीची बली मानून घेवन इश्तागो तुवें आमकां दिली. ते पवित्र सभेचे आनी भेटवणीचे तुजी नदर घाल. ते पुताचे कुडीन रक्तान पोसताय ताका ताचे पवित्र आत्म्यान बोर आनी ताच्या एकवटान ती एक कूड आनी एक आत्मो जावंक निर्मी. तुका भेटवलें संपूर्ण आनी सासणीक दान तो आमकां करूं. अशें तुवें विसरून काडल्याच्या भाग्योंत आंकवार बरें देवा माई भाग्योंत से दिसा पोती तुजे भाग्योंत धरून दोत आनी वय विरोक साक्षी भाग्योंत सेवास पाद्र पियो माद भाग्योन मिगेल काब्रियर राफायल बाळकाची तेरेस मा तेरेस भाग्यनाथ भाग्य अल्फोन्सा भाग्य फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी भाग्य निस्त्यो मोचो आस्कारी भाग्य जॉन मारी बियाने याज्ञिक आसा आस्कारी आनी आज सवण परब सवण केल्या भाग्य मारिया मागतालेना आनी समेस भोगता सातां भोगता सांगाता तुज्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणीचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. सर्वेस्परा ही संवदानाची बोली आख्या संवसार शांती आनी सरवण सोपून करूं. ह्या संवसारांत वाटसुरीचे पवित्र सभेक जे सेवका लिओ आमचे भाग्यन बापा आनी फिलिपिनेर आनी सिमियाव आमच्या गोवणी बापा सांगाता समेस गोवल्या तशें सगल्या संस्कारांनी घेतल्या आनी तूं आपणायत आसाय त्या सगळी पोळचे बरोबर बाबार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजी मुखार येवंक फावो केल्याय त्या कुटुंबाची मागणी दोयीन आयकून घे. कोणवाळे बापा संवसारांशी पळयल्या समेसच्या भुरग्यांक दोयाळपणान चिताय एकठांय अंतोल्या आमच्या भाव भयणीक आनी तुका मानून ह्या संवसारांत तावन अंतोल्या समेसांक मोवाळायन तुज्या राजान घे. थंय सगलीं बरोबर आमी तुजे मुड्यान सासणां जावंक आवडटा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे वतीच्यान तूं सगळें बोरींग तेणी संवसाराक वांटून दिताय. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवळान देवा सूर पदवीदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सरोडाच्या नेमानान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किराय जाता दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दयाकडेता सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरण राज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शान अतिरिक्तेले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सुरा कातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सुमेस क्रिस्तान दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकोडान सांबाळ. तूं जियेत राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काटा दी. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका आपोवना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. म्हाका फावो न्हय सोम्या, घेवून ओजेताय तुका. उलोय बरें उलोय, म्हाका फावोशें उलोय. सोरी तुजे जिवासोन, पुराय तुका सोडून. तोर तूं आयल्याय तूं देवून, किरकोळ पाट्यां पासून. सोरी तुजे जिवासोन, पुराय तुका सोडून. तोर तूं आयल्याय तूं देवून, किरकोळ पाट्यां पासून. स्वामी जेजू मोगाळा, सोर्गीच्या कोमळा, वयसून वचूं हांव तुका. म्हाका सांडूं नाका. T25. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारोड कर. क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर. नाणूय म्हाका उदकान घोळपाचें. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करात. तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो आसून कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशियो तूं म्हाका फळय. भोगता सांगती तुका म्हाकाच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा मागदालाची बागेवंत मारिया जेजू क्रिस्ताक तिच्या गुरूक सदांच चिटकून रावली. तसलोच तिरासणाचो मोग आनी घेतलेल्या संस्कारा वरवीं आमचे ताईं रंबोय म्हूण मागता.
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात मी संपलें. देवाचे ऑर्डर कर. शेवटाक गीत घेवया 329. सासोत आदाराचे माई पडे म्हाका निर्भाग्याक पातक्याक पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास एक तुजे माई सुरसुरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचलेली आसऱ्या आनी परमेशा पातक्याच्या जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो परवासो पाव म्हाका बोगा पासून जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुटीन हो विस्वास तुजे देताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या सर्वसांची कोटाक जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका आवलो केलो ना. हांव जाणां जे मजती हांव जोयत वतलो हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्या तुजेर पातून पूण येता पातकांचे ताळणेंत तुजो आदार म्हाका जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर व्हडलो उपकार म्हाका तुजे ताय. आनी हांव परातून मागतां तुज्या लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक ओदीक करून हेमपणाच्या सोबक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक हे माई आदार म्हाका दी सासू आदाराची माई निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवा आमेन. सासो आदाराची माई तुझ्या भुरग्या पासून विनोदी कर नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर येताय आसा ऑस्ट्रेलिया मध्ये तूं सगळं आनी सगळो भाग्योती मारी देवाची माई आमा पापया खातीर विनोदी कर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमी सासो आदाराची माई तुझ्या भुरग्या पासून विनोदी कर नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर येताय आसा ऑस्ट्रेलिया मध्ये तूं सगळं आनी सदोचो जेजू भाग्योती मारी देवाची माई आमा पापया खातीर विनोदी कर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सासो आदाराची माई तुझ्या भुरग्या पासून विनोदी कर नॉमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर येताय आसा ऑस्ट्रेलिया मध्ये तूं सगळं आनी सदोचो जेजू भाग्योती मारी देवाची माई आमा पापया खातीर विनोदी कर आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारी ही आदारार्थी ओ दृश्टांक सांपडलेल्या मोजोत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पुरजे पासून जा शहरातील देवाच्या मुळयाऱ्याची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्या पासून फावो तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाश तुका केल्या आमचो आश्रय सायबिणी आदार दिना गोचा आनी दोगी गोदिनी येसुमे क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारेक आमची माय कर सदां तयार आमकां आदार दिवंक जपाच्या उपकार आमी मान दिता आमी मागता जे लागीं आमकां फौजां मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पाव सदां काळ फोर्त सोडूंचो तुजो जेताय राजभोग चलयताय सासणांच्या सासणाक आमेन. आमचो आदार सुम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रोजला सुमी म्हणजे मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पाव सुमी आसून तुमचे सोवें आनी तुमच्या आत्म्यान सोवी प्रार्थना तुका सुमे क्रिस्त देवा हेजे चाकरांक फाव कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी नोंदवून आदारान बागून सदांच आमचे ती निवारूंक
आनी ह्या काळाचे कोंतींतली आनी भोगूंक पावंक सासन जादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीन. सुमे जेजू क्रिस्त तुमच्या मदें आसा तुमकां राखूंक तुमच्या विशीं तुमकां बाळगूंक तुमच्या मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमी जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्मा संगाती जियेता राजभोग चलयता सासनांच्या सासनां आमीन. सात आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सगळो देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमीन. शेवटाक गीत घेवया T29 पेज नंबर 216. T29. He